येवकार हांव जवाहर. सर्वेगायच्यो हेडलायन्स. बाणस्तारी अपघात प्रकरणाक वेगळेच मोडण. क्रायम ब्रांचीन आम आदमी पार्टीच्या अमित पालेकाराक केलो अटक. सावड्डेकार जोडप्याक वाटावपाक बनावट ड्रायव्हर तयार केल्ल्याचो आरोप. राज्यात वाढत चालला डेंग्यू. विविध वाठारांनी भलायकी केंद्रांची घाळपणा. कानोळच्या भलायकी केंद्रार आमदार आणि पंचांनी मारली धांव. बिरेस्तारात दुबळो उरलो मान्सून. सप्तकाच्या शेवटाकय ना आस्त पावसाची, पूण शुक्रारा हलकोसो शिंवरतलो पावस. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाणस्तारी अपघात प्रकरणाक वेगळेच मोडण लाभला. क्रायम ब्रांचीन आयतारा आम आदमी पार्टीच्या अमित पालेकाराक चवकशी खातीर अटक केलो. सावड्डेकार जोडप्याक वाटावपाक अमितान बनावट ड्रायव्हर सादर केलो अशें म्हाड्डोळचे पोलीस सांगतात. हे घडणुकेक घेवन आपान सरकाराक उजरावन काडला. अरेस्ट केलं की कितें जालें अरेस्ट केला घाण पॉलिटिक्स गटी पॉलिटिक्स 2-3 दीस पयलीं म्हाका प्रेशरायज केलो बीजेपीक जॉइन जालें जाल्यार दाखयता म्हणून आयज हें केलां. एब्सोल्युटली डर्टी पॉलिटिक्स, नथींग मोर दॅन दीस. आय हॅव नथींग टू डू विथ दीस क्रायम. आनी सडनली उठून ते ड्रायव्हराक कोण फेक म्हणून आहा ताका कोणाक हाडला आनी रियल विथ ओनली द इंटेंशन टू टार्निश माय इमेज एंड नथींग मोर दॅन दीस. एब्सोल्युटली डर्टी लेवल ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री. आयज आमकां हिंगा कळला एक कॉन्स्पिरसी ती कोत्ता ती कोही कोत्ता तेणी सकाळी ताका फोन केलोलो आनी म्हणूंक लागले तुका आमी क्वेश्चनिंग कोत्ता आनी क्वेश्चनिंगाक आपयता म्हणून. क्वेश्चनिंगाक आपयता कित्याक फॉर सेक्शन 201 to 202-203 म्हणजे तें कितें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स की अमितान कितें एविडन्स डिस्ट्रॉय केला. तो थिंगा सायटार ना, तो थिंगा हुंयच ना, पूण पयलें ताका आपयला डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्साक. ताका लागून आमी बेल एप्लिकेशन घातलेली आनी बेल एप्लिकेशन आमची चालू आहा. एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन 201 to 203 कितें आहा ते दोज आर बेलेबल ऑफेन्सीस. बेल मेवतली म्हणून तेणी रोखडें आतां 120B घातला. 120B कितें कॉन्स्पिरसी टू कमीट द क्रायम्स दॅट द अक्युज्ड हॅज कमिटेड. म्हणजे कोण गाडी चलयतलो ती क्रायम करपाक अमितान कॉन्स्पिरसी केल्या. म्हणजे अमितान ताका सांगला की बाबा तूं ही गाडी चलय आनी ओही मार आनी तो हें कर. ही कॉन्स्पिरसी अमितान केला. So you can imagine from this sections that they are putting what kind of nonsense they are concocting. मी पळयला की भारतीय जनता पार्टीन गोंयानूच न्ही देशभर आम आदमी पार्टीचे लिडरांक कशें अरेस्ट केल्या. दिल्लीक केला, गुजराताक केला, आज गोंयान केला. फक्त पंजाबाक पुलीस तांच्या हातान ना म्हणून पुलीस आमच्या हातान आसा म्हणून ते कोणाक असली फकाणां करूंक शकले ना. पूण ओवरऑल लार्जर पिक्चर तुमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर येता आसतलो. जी इंडिया अलायन्स आज देशभर घडटा, आज ताजी तिसरी इम्पॉर्टंट मिटींग मुंबय चल्ल्या. ह्या मिटिंगेचे आनी ह्या अलायन्साचो जो भंय आसा ही खरें म्हळ्यार आज भियेल्ली जनता पार्टी जाल्ली आसा. तांकां आपले नाश 2024 समोर दिसता म्हणून कितें करूं कितें नाका अशें तांचें जाल्लें आसा. कित्याक अमित इज वन पर्सन. आम आदमी पार्टी गेलो, चीफ मिनिस्टर फेस जाल्लो बंडारी समाजाचो. आज हो समाजाक जे रेकॉग्नायझेशन मेळपा जाल्ले ते आम आदमी पार्टीन अमिता मुखार घालून केल्लो आनी तेणे ते गट्स घेवन हे सरकारा मुखार तो उबो रावल्लो. आनी आज हुंय काय ह्या सरकारा हुंय काय ते हसताले आनी ते हसताले आनी ते होरपा जाय म्हणून तांकां आज हो एक चान्स मेळ्ळो आनी हो आज तेम तो आख्खे एक जे मॉडिफाय करून ही जे नरेशन कॉमेस केलां इज ओनली दॅट. कित्याक तांकां हुंय काय आहा. आज सगळे म्हणटाय की बीजेपी इज कम्युनल, पूण आज चोवपाक गेलो जाल्यार परेश आनी मेघना आख्खे गोंयभर लोक म्हणटा मेघना वॉज ड्रायव्हिंग, मेघना शूड बी अरेस्टेड. आख्खो गोंयभर लोक म्हणटा आनी मेघना अरेस्ट जावपा जाय आशिल्ले. आनी आज हुंय काय म्हणल्यार मेघनागे नांव लिपयलां आनी कितें काय म्हणल्यार अमिताक भितर हाडलींक रिपोवपाक. आमी आमगे प्रेसिडेंटा बरा आहा आनी आज जाण जाय हो प्रेसिडेंट आपा न्हू, हो प्रेसिडेंट जावन आहा वन ऑफ द पार्टी ऑफ इंडिया. इंडिया जे आज फॉर्म जाल्ले आहा ताजे एक प्रेसिडेंटाच्या आज भितर घातलो आहा. हे सगळे प्रेसिडेंट जे इंडिया आहाय ते आज मुखार सरतले आनी हे बीजेपी सरकाराक दाखयतले. इट इज द मॅटर ऑफ टायम. दिस इज अ वॉर्निंग टू दिस गव्हर्नमेंट. युअर टाइम इज ओव्हर. तुम्ही आज वो हात घातला,
तुम नॉट ओनली टू द प्रेसिडेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी घातला, तुम्ही प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द इंडिया, जे इंडिया युनिटी जाल्ली आहा ताजे जितले प्रेसिडेंट आहा तेंचे तुम्ही एक आत घातले भाशेन जाल्ले आहा. अँड नाव इट इज अ क्लियर मेसेज की वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट. वी आर रेडी टू सिट इनसाइड अँड फायट इलेक्शन्स अँड विन इलेक्शन्स अगेन्स्ट यू. कित्याक गोंयकारांक तुम्ही नाका आनी गोंयकारांक जाणा की तुम्ही कोणाकूय त्रास करपाक रेडी आहा म्हणून. तुम्ही आनी केअर करपा ना की कोण आनी कितलो. तुम्ही आमची बारा येता जाल्यार आमी तुका साल्वार करता. हेन्झिलाक जरी तरी आज आमी बीजेपी धाडलो जाल्यार हेन्झिलाची क्रिस्टन मेस्ता सर्टिफिकेट आहा ती जाली क्लियर आनी हेन्झिल भायर सरतलो. हे मुखे बरयन धरय तुमी. ओके ते कायद्या प्रमाणे जाता सगळें कायद्या प्रमाणे गाडी तुमचं सेंट्रल लिडर येयलो कितें सांगलें सीएम तुमकां मिटिंगेक तुमच्या तेजे पूण विन्सन रोजारियो, सुभाषिश गोवेकर and ओमकार देशप्रभू for गोवा 365. सोनसड्यावयल्या कोयर प्रकल्पाच्या वादाचो हुलोप आनीकय वाडला. उच्च न्यायालयान सांगलें हांगाचो 20 टन कोयर कुडचडच्या कोयर प्रकल्पाचेर व्हरात. पूण कुडचडचो नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकारान विरोध केला. काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरांनी काँग्रेसीच्या विरोधाचे कारण सांगला. पळयात प्रहर सावड्डेकरचो रिपोर्ट. कुडचड्यार आज एक बातमी पसरली की कुडचड्यार मडगांवचो सोनसड्या वयलो कचरो येता, 20 टन दिसाक कचरो कुडचड्या वयर येतलो. हे आयकून अनेकांनी सांगिल्लें की जेन्ना गार्बेज प्लांट कुडचड्यार काकोडा गार्बेज प्लांट जातलो तेन्ना अनेकांनी चिंतिल्लें की कुडचड्यार एकदां गार्बेज हब जावपाक शकता आनी सोनसड्या वयलो कचरो हाडपा खातीर हो गार्बेज प्लांट जाता अशें अनेकांचें म्हणणें आशिल्लें. तें आज सत्य जालां अशें अनेक लोकांचें म्हणणें आसा. कुडचडेचे नगरसेवक आनी माजी नगराध्यक्ष बाळकृष्ण होडारकर हांणी सांगलां की जर तर कुडचड्यार जर कचरो आयलो जी मडगांवची पयली आयली गाडी सोनसड्यार आयली जाल्यार आपूण ती पयली हाडितलो अशें ताणें आज एक आपल्यान एक स्टेटमेंट केला. तसोच जो पाटकर आसा ताणें सांगलां की कुडचड्यार आमकां गार्बेज प्रकल्प नाका आशिल्लो, बारीक प्रकल्प जाला पूण ती 4 तालुक्याची गार्बेज येवपाची. पूण आतां सोनसड्या वयलो मेजर जो हब आसा तो हाडून कुडचड्यार मेजर हब करपाक पळयता. आनी हाजे फाटल्यान पयलीं साकून एक गणीत चालू आशिल्लें आनी तें आज कुडचड्या लोकांक सत्य जाणून गेलो. निलेश काब्राल जे आसा कुडचड्या वयले ताणें सांगिल्लें की आमी 4 तालुक्याच्या गार्बेज हाडटले, कोणत्याय परिस्थितीत आमी सोनसड्या वयल्या गार्बेजीर हात लावपा ना. पूण लोकांचें म्हणणें की हायकोर्टाचो आधार घेवन निलेश काब्राल एक लॉ मिनिस्टर आसून सुद्दां हायकोर्टाचो आधार घेवन हो लोकांचेर आज सगळो ते 20 म्हणटा पूण ते कितले हाडपाक शकता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी सोनसडो म्हणजे ती एक भांगराची अंडी म्हणटात की तातूंत लँडाची कॉस्ट जास्त आसले कारणान ती एक डेव्हलपिंग लॉबीन हे सगळे तेजे फाटल्यान आसा आनी हो कार्य करता अशें अनेकांचें म्हणणें आसा. आनी अनेकांनी सांगलां की कुडचड्यार येता त्या काळा भितर आंदोलन जातलें. जर तर सोनसड्या वयलो कचरो येतलो हायकोर्टान आमी अपिलूय करतले पूण सोनसड्या वयलो कचरो जर आयलो जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशें. आतां येता त्या काळा भितर कळटलें की कुडचड्या वयले लोक कितले एक्टीव आसा. हे असो गार्बेज प्रकल्प गार्बेज प्रकल्प जालो आनी सोनसड्या वयलो गार्बेज कचरो परतून कुडचड्यार येवपाची चान्सीस आसा फाल्यांचे 1 सप्टेंबराच्यान. येता त्या काळा भितर पळय हे सरकार म्हणटा ते फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाल्लें आसा. लोकांचे आज बारीक सामान्य मनशाचे प्रश्न हे सरकाराक पडलेलेच ना. कितें करता तुमचो इशू काडप आनी कोणाच्या माथ्यार मारप, हांगाचो इशू काडप आनी कोणाच्या माथ्यार मारप. हे फक्त फुटबॉल खेळटा हे सरकार. जेन्ना कुडचड्यार पळय प्लांट येतालो तेन्ना स्थानीक लोकांनी ऑब्जेक्शन केल्लें. कितें म्हणून की गोंयभरची सगळी कचरा आसा ती कुडचड्यार येतली. मिनिट्स ऑफ मिटींग काडून पळय मनोहर पर्रीकर प्रेझेंट आसा त्या मिनिट्स ऑफ मिटींगेन. तेन्ना हांगाच्या आमदारांक सांगिल्लें की कुडचडे भागान सोडून आनी खंयचोच कचरो थंय रिसायकलिंग येवचो ना. बरोबर. जर तर तुम्ही प्लांट डिझायन केल्लो फॉर कुडचडे जाल्यार म्हाका एक सांग ती कॅपॅसिटी आतां अंडर कॅपॅसिटी कशी जाली. जर तर आज हायकोर्ट सांगता की सोनसड्या वयलो गार्बेज हाडून कुडचड्यार घाल दॅट मीन दीस इज ओवर कॅपॅसिटी. सो दीस इज अ फ्रॉड. हे कुडचडेच्या जनतेक आनी फटयल्लें आसा. 10 टन कॅपॅसिटीचो प्लांट खंय जाय आशिल्लो पळय थंय तांणी 100 टनाचो कॅपॅसिटीचो प्लांट घातला. कित्याक तांकां खबर आशिल्लें की जी उरता पळय बॅलन्स क्वॉन्टिटी ती आमी भायल्यान हाडटले आनी मागीर तातूंत कमिशन घातलें. गोवा 365 खातीर प्रहार सावर्डेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत डेंग्यूचे प्रमाण वाडत आसा. भलायकी केंद्रांच्या नियोजनांतलें घाळपण हें तेचे फाटलें मुख्य कारण. दिवचल फाटोफाट आतां कांदोळे डेंग्यू पेशंट वाडल्यात. आंकडे पळोवन आमदार आनी पंच वांगडी कांदोळच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत धांवल्यात. नियोजनाचेर चर्चा जाल्या.
ऐकात आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकाराक. आयज पुराय बार्देशांत आमकां डेंग्यूचो आजार जो आसा हो वाडिल्लो दिश्टी पडटा. फाटल्या 4 म्हयन्यांक हो आजार जो आसा, जो डेंग्यूचो आंकडो जो आसा रुग्णांचो हो 200 पाविल्लो आसा. खास करून कांदोलीन वाठारांत वाठारांत आमकां हो आजार जो आसा हो चड वाडिल्लो पळोवपाक मेळटा. कांय दिसां पयलीं ह्या वाठारांतली एक महिला 30 पिरायेची ही डेंग्यूच्या आजारान मरण पावली आनी ही मरण पाविल्ल्यान ह्या वाठारांत भीतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. काल ह्या वाठारांतले आमदार मायकल लोबो तशेंच ह्या वाठारांतले पंचायत पंच मेंबर हेंच्यांनी ह्या संबंधीत जे डिपार्टमेंट आसा हेल्थ डिपार्टमेंटाक भेट दिली आनी ह्याचेर कितें कारवाय करतले तशेंच हो आजार कमी जावपा खातीर कितें करतले हाचेरूय तेंच्यांनी तपासणी केली. साठवून उरिल्ल्या उदकांत डेंग्यूच्या जळारांची पैदास व्हडा प्रमाणात जाता. देखून पंचायत वाठारांतल्या घरांनी वचून जागृताय करतले. लोकांनी स्वता जावन जतनाय घेवपाक जाय. भलायकी विभागाक जापसालदार धरपाक शकनात. कलंगूटचो आमदार सांगता. विलेज पंचायतीन तांकां हेल्प करपाचो काल उतर दिला. ही प्रत्येक वाड्यार 4-4 मनीस घालून आनी जे हेल्थ वर्कर्स आनी जे हेल्थाचो इन्स्पेक्टर तांकां कसो गायड करतलो, ट्रेन कसो करतलो ह्या भुरग्यांक की एम्प्टी ऑल द buckets, old utensils, whatever is not required in the house, people have kept them outside and तितून उदक भरता. मातसो हें परते करपाची गरज आसा, उमथून दवरपाची गरज आसा, or they should sell all those things which are not required. So this dengue spreads in clean water and we need to see that all these unutilized or unwanted things which are around the house where water can be collected should be discarded, should be removed out of the compound. लोकांनी म्हाका दिसता आपले ओन सेफ्टी खातीर हे सगळे प्रिकॉशन घेवपाची गरज आहा आनी लोक जर तर प्रिकॉशन घेयना दे कॅनॉट ब्लेम द ऑथॉरिटीज बिकॉज इट इज नॉट मलेरिया which spreads by migrants or anything like that. Dengue spreads by through clean water. It is the people of the village who have to take care of their own surroundings. See that no water stored, tires, old tires, coconut shells, bottles, empty bottles, flower pots. They have to check that it is empty, because if we keep our surrounding clean, we can avoid dengue or malaria or any mosquitoes will not be there. Planned a drive tomorrow in collaboration with Panchayat. The Panchayat will give their support, the manpower, vehicle, 2 garbage trucks they are giving to collect the containers, plus a separate truck to collect tires, because tires are the most the sources where you can the water gets stored and the breathing takes place. So tomorrow we are starting with the drives in 2 wardos. We are in a positive response that in future the cases will get reduced. भलायकी केंद्र पंचायतीचे मजतीन जागृतायेची पावलां उबारतली. भलायकी अधिकारी विद्या परबान सांगले. ऐकात तिका. What we are doing is we are going to have a collaboration with the panchayat. So they will give us workers. They have been allocated different areas depending on the ward members and our own field workers. We will all be going as a group along with the garbage truck with their workers, and we'll be doing a intensified drive ward wise. Every ward they'll go there and there'll be IEC done. There'll be anti-container will be checked for bleeding, as well as giving what is that? Anti-larval spraying will be done. So whatever activities we are going to do in collaboration with the panchayat. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. उंडीर फोंडेच्या लोकांनी सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम बंद करपाक लायलें. मामलेदार पुलिसांक घेवन घडणुकेची सुवातेर आयली खरी, पूण थळाव्यांनी काम बंद करपाक लायलें. 3 सप्टेंबराक जाहीर सभा आफोवपाची थारायला. थळाव्यांनी सुप्रीम कोर्टातय वचपाची तयारी दवरल्या. सुरवेक पळोवया प्रशासन आणि लोकां मदलो संवाद. कितली झाडां आणि त्याने माती किती घेतली तेका विचार न्ही. गांवकर त्याच्या ऑफिसान वयतले येयल्लो ताणे हांगा तो परत तेका अशें दिसता तेका चड इंट्रस्ट आहा म्हणून. मॅडम एक तरी झाड गेले
कट करून पुरेला ती माती कायद्याप्रमाणे कर मॅडम आणि आम्ही काय किती कायद्याप्रमाणे कर अशेंच म्हणटाले फुडें मॅडम गेल्ले आतां गेल्ले अशें म्हणटा तुमी उलोवप न्हू मॅडम तुमी तेजे कडेन मागप बूक मेंटेन करता मागप काय जो मागप तेजे कडेन तुम्ही आयज वचा आणि सराकडे उलया सराक तुमचे इश्यूज सांगा आणि मागीर आयज आम्ही काम करना हे क्लियर ऐका म्हणजे हे आयज आम्ही काम करना तुम्ही वचा आयज सराकडे उलयात आणि कितें तुम्ही मागीर निर्णय घेयात ओके सो सध्या आता आम्ही उंडीर फोंडेच्या थळाव्यांनी आयज एकठांय येत 15 MLD सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाक विरोध केलो. थंय माती उडोवपाचे काम चलिल्ले. हो प्रकल्प सरकार आमच्या माथ्यार थापपाक पळयता. या प्रकल्पाक लागून पावसात हुंवार येतलो असो भंय थळाव्यांक दिसता. या विशयाचेर थळाव्यांनी 3 सप्टेंबराक जाहीर सभा घेवपाचे जाहीर केला. आज ते PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल बरोबर बसका घेतले. लोकांक प्रकल्पाची आदी व्यवस्थित माहिती जाय. हांगा मामलतदार आणि भरपूर पोलीस फोर्स घेवन येयल्ले. मामलतदार येवन हांगा आमी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें की काम करूं सोदताले. आमी तांकां सांगलें बाबा एज पर द कोर्ट NGT त्याच्या निर्णया प्रमाणे तुम्ही फुडें वचात म्हणून. ते सेवरेज डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर सांगतालो आमी 109 झाडां हांगा मार्क केल्या म्हणून. एक्चुअल तेणी ती मार्क करूना. हेचे पयलीं खंय येवन नंबर एक थोडे घालून गेले चोरया. आमी तांकां सांगला फर्स्ट टू लास्ट सगळें नंबरींग केले शिवाय फुडें वचनाका म्हणून. लास्टाक ती मामलतदार एक्सेप्ट जाली. आपण आज काम बंद करतात कित्याक सांजचे आमचे कडेन आमची मिटींग आसा आमचे PWD मिनिस्टर काब्राल हांचे कडेन ह्याच विशयी ती कितें तरी म्हायती घेवनूच आमी फुडें वचोया म्हणलें. आमी तांकां सांगलां फुडाराक जर तुमी काम करपाक येतले जाल्यार आमकां मेळ्ळे शिवाय जावं आमचे कडल्यान कितें मिटींग जाले शिवाय तुमी फुडें वचूं नाका म्हणून. आनी ती तेणी एक्सेप्ट केल्या आणि ती गेल्या. जो हांगा जो सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो येवपाचो आसा उणेर गांवान आमच्या तेका NGTन चॅलेंज केल्ली दिल्ली. तेन्ना ह्या सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाच्या कॉर्पोरेशनान NGTक इन्फॉर्मेशन कितें दिलां जो तर हांगा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उबो करतलो जाल्यार तांकां फक्त 109 मँग्रोव ट्रीज कट करची पडटा म्हणून. तुमी पळोवंक शकता आमच्या फाटल्यान हांव परत तेंच सांगता आमच्या फाटल्यान जो एरिया आसा ती मँग्रोव्जान फुल्ली भरलेली आसा. एरिया कितल्या 33,000 34,043 स्क्वेअर मीटर एक्झॅक्ट एरिया 119 सर्वे त्याच्या पहिल्यान आणि आसा या सर्वे नंबरान 119 सर्वे नंबरान ही 34,000 एरिया त्यांनी एक्वायर केल्या आणि त्या एरियेन धेप घालपाक सुद्धा चान्स ना इतली सामकी मँग्रोव्स भरलेली आसा. आणि तेणी जो इन्फॉर्मेशन आता NGTक जो प्रोड्यूस केला फक्त 109 मँग्रोव्स कट करून तो ट्रीटमेंट हांगा उबो करूंक शकता म्हणून. पूण हांव तेच परत तेच विचारता 109 तुम्ही खंयची स्पेसिफाय केल्या पळय न्हू ती आमकां दाखयात. आणि 109 कट करून जर तो हांगा ट्रीटमेंट प्लांट तुमकां उबो करूंक शक्य आसा अवश्य करा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण हो फेक डॉक्युमेंट्स तुम्ही NGTक कसो प्रोड्यूस केलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नागेश महारुद्र नागेशीचो 7 दिसांचो सप्ताह बिरेस्तारच्यान सुरू जाला. दिव्यांची आरास करून उत्सवाक सुरवात जाल्या. दहीहाणी उपरांत 7 सप्टेंबराक सप्ताह सोंपता. पळयात काय भक्तिमय खीण. सेवा करतात ती सगळ्याच्या हातान अखंड आनंदान निर्विघ्नपणान घडून आयली. सगळ्यांक बरें आरोग्य प्राप्त जालें, तुजी राखण प्राप्त जाली अशें महाराजा करून दिया. हे सेवेत कोणा कडल्यान करतना कितें चूक माप अन्याय अपराध जर कितें घडटा आसत जाल्यार क्षमा करून तुजी राखण प्राप्त जाली आणि सेवा सगळ्याच्या हातान अखंड आनंदान निर्विघ्नपणान जाली अशें महाराजा करून द्या. तुजी राखण दवरा, कल्याण करा, सांभाळ करा आणि बरें करा.
नागेश महारुद्र महालक्ष्मी आणि सर्व पंचिष्ठांक नमस्कार करून आयचो आमचो अखंड भजनी सप्ताह जो नागेशी सप्ताह म्हणल्यार अख्खे गोंयभर एक व्हडले एक उमेदीन लोक पळयतात आनी ते सप्ताक अंदूं 71 वर्सां पूर्ण जाता आनी 72 वर्सां ताचें पदार्पण जाता. त्या निमित्तान आमचे सगळे भावीक सगळे सप्ताचे जे आहा पळय तांकां आमच्या संस्थान तर्फे हार्दिक शुभेच्छा आनी हो सप्ताह 7 दिसांचो गडगडाट जावचो हे ईश्वरचरणी हांव प्रार्थना करता. म्हणून 71 वर्सां पूर्ण केल्या आणि 72व्या वर्षात आम्ही पदार्पण करता. हो गांवी भजनी सप्ताह अखंड 7 दीस चलता आणि ह्या अखंड 7 दिसांत 24 तासूय एकूय खंड पडनासतना भजन जाता. त्याच प्रमाणे आमकां नागेश महालक्ष्मी देवस्थानाचे आधार आसता. त्याच बरोबर गांवचो सगळ्यांचो आधार आसता. 1953 वर्सांत हो सप्ताह चालू जाल्लो. हे सप्ताह रातचे चित्ररथ आसता. चित्ररथांत तरेतरेची देवाची मागीर समर्थ स्वामी सारके जाता सगळे देवळभर ताची मिरवणूक जाता. तशेंच दिंडी आसता आनी प्रत्येक दिसा वेगवेगळे ग्रूप हांचेंय भजन रातचें चलता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. सीएससी कांसावलेन युनायटेड क्लब बाणावलेचेर 2 विरोधात एका गोलान जैत जोडले. सीएससी कांसावली पंगडान VM साळगांवकर मेमोरियल इन्व्हिटेशनल फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. सेंट जॉन द बाप्तिस्ट दांडो खेळमेळार ही रोमांचक सर्त रंगली. प्रायम एससीन मडगांव एससीच्या जोडपालवांनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दोनूय पंगडांनी कुशळटाय दाखयली. मॅच अटीतटीची जावन रावली. सीएससी कांसावली पंगडान सुरवेक आघाडी मेळयली. बाणावली पंगडान 4थ्या मिनटार मुखार वचपाक सुरवात केली. 17व्या मिनटार कॅप्टन एरोन फर्नांडिसान मध्यभागाचेर नियंत्रण दवरून कांसावलेक ल्हव खेळात परतून पावयलो. दोनूय गटाची रोमांचक खेळी फुटबॉल मोग्यांक पळोवपाक मेळ्ळी. निमाणे सीएससी कांसावलेन युनायटेड क्लब बाणावलेचेर 2 विरोधात एका गोलान जैत जोडले. पळयात रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. बिरेस्तारा मान्सून दुबळो उरलो. ह्या सप्तकाच्या शेवटाकय पावस वाडपाची शक्यताय ना. शुक्रारा हलकोसो पावस झडटलो हवामान विभागान अदमास उक्तायला. बिरेस्तारा मान्सून दुबळो उरलो. खंय खंय पावस शिवरलो पूण एकंदरीत हवामान गरम, सुके आनी खूब दमट आसले. शुक्रारय चड पावसाची अपेक्षा ना. सप्तकाच्या शेवटाक मात हांगा थंय तो शिवरू येता. तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियसाचे मजगती उरतले. 3 सप्टेंबराक पावसाची शिरशिरी. शुक्रारा मळबात कुपांचो सांगात. चडावत तापमान 32 जाल्यार उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत आयकपाक गोंयचे मातयेचो गाज. गोवा 365 मोग आसचो.